मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजे मार्केटा कुशीक एका कारीचो दुकानार धपको. ह्या धपक्याक एक दादलो मदीं चिड्डलो. पांयाक गंभीर जखम, चल्ल्यात उपचार. 18 वर्साचो नेपाली तरणाटो सोऱ्याचे नशेत धांवडायतालो गाडी. ड्रायव्हराची चलता पुलीस चौकशी. दिवचले सिग्नलार राम भरोसे. अदीमदीं चलतात, हेर वेळार पडटात बंद. भौशीक सुरक्षेविशीं हुस्को. जावं येता अपघात. संबंधितांनी घेवची दखल. लोकांची मागणी धरता नेट. गोंयांत सुके आनी स्थिर हवामान चालू. फुडल्या सप्तकांत हवामानात ना कसलोच म्हत्वाचो बदल. सकाळी पडटले धुकें. भलायकेची घेवची जतनाय. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजे मार्केटा कुशीक एका कारीचो दुकानार धपको बसलो. पूण ह्या धपक्यान एका दादलो मदीं चिड्डलो. ताचेर उपचार चालू आसात. नेपाळचो 18 वर्साचो पिरायेचो तरणाटो सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें प्रत्यक्षदर्शींनी सांगलें. ताचेर सोरो पिवन गाडी चलोवपाचो आरोप आनी फुडली चवकशी चालू आसा. अठरा वर्सां पिरायेच्या नेपाळी तरणाट्यान पणजे मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानांत गाडी घुसयली आनी फुटपाथाचेर आशिल्ल्या एका पादचाऱ्याक जखमी केले. ताच्या पांयांक दुखापत जाली. तरणाटो ड्रायव्हर सोरो पियेलो आसूं येता, पूण पुलिसांनी हाची खात्री करूंक ना अशें थंयच्या लोकांनी सांगले. जखमी मनशाक वैजकी उपचारा खातीर व्हेला आनी नशेंत आनी उण्या पिरायेचेर गाडी चलोवपा सयत फुडली चवकशी सुरू केल्या. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. भौशीक सुरक्षेविशीं हुस्को दाखोवन थळाव्यांनी दिवचल छत्रपती शिवाजी सर्कला कडेन आशिल्ल्या सिग्नलांची योग्य देखरेख करपाची वा बदलपाची मागणी केल्या. ही सिग्नलां मदीं मदीं चलनात. देखून अपघातांचो भंय निर्माण जाला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचलचे शिवाजी सर्कल एक मेन सर्कल दिवचलचे आनी ह्या रस्त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता आनी लागीं स्कूल आसल्या कारणान हांगासर कन्फ्युजन खूब वाडटा. ताका लागून 1.5 वर्सां पयलीं हांगासर सिग्नल घातिल्ले, पूण सद्या जी सिग्नलांची परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट जाल्लेली आसा. एक तर तेजे थोडे पार्ट्स जे आसा ते चलना, तशेंच थोडेच चलता. त्या खातीर कन्फ्युजन परत एकदां हांगा क्रिएट जाल्लेलें आसा. आतां लोकांची मागणी जायत आसा की एक तर ते सिग्नल मेंटेन करचे, नाजाल्यार बदलचे तरी. पूण तशें ना जाल्ल्या कारणान हांगासर लोकांक सारके रातचे तेजो त्रास मोठ्या प्रमाणात जाता. कित्याक थोड्यो लायटी पेट्टा त्या सिग्नलाच्यो, थोड्यो पेटना. आतां अशें कळ्ळां की हांगासर जे सिग्नल आहा तेजे नंबर्स जे पडटात ते सामके बंद जाल्लेले आसा. ताका लागून कन्फ्युजन हांगा वाडलेलें आसा आनी परत एकदां हांगासर मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. जे कन्फ्युजन सद्या वाडटा ते कमी करपा खातीर ऑथॉरिटी जे आहा तेंच्यांनी हे सिरियसली घेवन हांगा बेगींतल्या बेगीन नवीन सर्कल सिग्नल जे आसा ते बसोवपाक जाय अशी मागणी लोकांची जायत आसा. सिग्नल आहा तेंचो मेंटेनन्स जायना, ती बदलूंक जाय आनी नवीन काही कितें जाता ती नंबर दिसना आनी लोकांक कन्फ्यूज जाता, एक्सिडंट जावंक शकता. त्या सिग्नलां बदलपाची अत्यंत गरज आसा. आनी हो जंक्शन जो आसा तो कसो कितें आसा तुमकां दिसता? जंक्शन हो असो डेंजरस आसा, पूण जर ती सिग्नलां घातलेले खंय तरी आळो बसता. आनी हांगा ही घातल्या वर्सां वयर जाली आतां, 1 वर्स जावन गेले. 1.5 वर्स ते 2 वर्स 1 वर्स वयर जालें. आनी हांगा तुमकां दुसरी येवपा जाय अशें दिसता, बरी सिग्नलां घालपाक. हांगा कन्फ्युजन वाडटा ह्या सिग्नलाचेर. हय, कन्फ्युजन म्हणजे कळना कोण खंयसून येता, कितें जाता आनी आंकड्यांची
सारकें गडबड ना असल्या कारणान लागून कितेंय जावं शकता. यस. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. बाळी ते केपें रस्त्यांचेर पडिल्लीं फोंडकुलां बुजोवपाक PWDन थंय पॅचवर्क केला, पूण तरी थंय हॉट मिक्सिंग करपाची गरज आसा. हॉट मिक्सिंगाचें काम अजून सुरू जावंक ना म्हणून लोकांक त्रास जाता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते बाळ्ळी आसात आनी बाळ्ळीचो जो रोड आसा जो बाळ्ळी साकून केपें गेला ह्या रोडाची सामकी बिकट परिस्थिती जाल्ली आनी हेजे खातीर लोकांनी 8 दिसांचो टायम दिल्लो. 8 दिसां भितर जर ह्या रोडाचे जर तुमी उपाय काडनात जाल्यार आमी रोड आडायता म्हणत. पूण आज हें PWDन काम जें आसा हें स्टार्ट केले कडेन आसा, पूण बरी गजाल. पूण तितून भितर एक आसा, हे हांगा बेश्टे गोळी वाड्यार साकून शेण हाडून हांगा काडले म्हणून हे जाग्यार बसपा ना. हेजेर वॉट मिक्स पडपा जाय आनी ह्या वॉट मिक्स पडले जाल्यार हो रोड सारको उरतलो. आनी तितून भितर हो पॅच वर्क आसा, हो 2.5 कोट्यांचो पॅच वर्क. आनीक दुसरें जो केपें साकून बाळ्ळी म्हणल्यार जवळ जवळ 11.5 कोट्यांचो टेंडर पास जाले कडेन आसा. कशे पयशे हे सरकार जे PWD ऑथॉरिटी आसा ही वेस्ट करता ती पळयात. आतां ह्या टेंडराचे इतले पयशे कित्याक म्हूण कळना आनी इतले पयशे टेंडर जाले जाल्यार हो एक पावसान उरतलो काय त्या पावसा बरोबर हे 11 कोटी व्हांवून वयतले. 11 + 2.5 कोटी जवळ जवळ 13.5 कोट्यांचो हो रस्तो हो उरतलो काय ना म्हणटा हेची गॅरंटी कोण दितलो. जर हेजेर हो जर रोड हेजे मुखार उरला जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो ही पयली पळोवपा पडटलें. लोकांनी PWDक 8 दिसांचो वेळ दिल्लो रस्ते सारके करपाक. काम चालू जालें पूण फकत अर्दकुटेच पॅचवर्क करून सोडले म्हूण लोक बेजारल्यात. ह्या रस्त्यांच्या कामाक लागून सुमार 11.5 कोटींचो टेंडर पास जाला खंय. आणि गोंयकार आयज पयर हांवें एक बायट दिल्ली. ते बायटा हांवें सांगलें कितें रस्त्याचे प्रॉब्लेम कितें तें आनी ते प्रॉब्लेमा म्हणल्यार आमी 8 दिसांचो टायम दिल्लो. 8 दिसां भितर जर रस्त्यार डांबर पडना जाल्यार आमी रस्तो आडयतले म्हणून. आनी ते 8 दिसां भितर 365 ह्या मिडियान जेन्ना हे हायलायट केली ते हायलायटी 8 दीस जावचे आसा. रस्त्यार पॅचिंग जाली ही हांव 365 स्टुडंट मिडियाकूय थँक्यू म्हणटा आनी तशेंच गव्हर्मेंटाकूय थँक्यू म्हणटा. पूण हे जालें ते इनकम्प्लीट जालें आसा. तेणी पॅचिंग केलें ते पॅचिंग अर्द सोडल्या अर्द केल्या. रस्त्या भायर चड पॅचिंग जाल्या, रस्त्या मदीं फोंडा ते पॅचिंग जालें ना. आनीक मागीर आमी इन्क्वायरी केली PWDक जाल्यार तेजो टेंडर जालो म्हणला. पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता जेन्ना टेंडर जाला जाल्यार ते जे कोण टेंडर आसा ताका बेगिना बेगीन वर्क ऑर्डर दिवची आनी चालू करचें. कित्याक डिले जाली जाल्यार हो रस्तो व्हांवपाचो, कित्याक पावसाची कांय गॅरंटी ना. आतां वर्सा 12 म्हयने पावस पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि अरुण नाईक. ओंकार हत्ती गोंयांत परतलो. फाटल्या 2 दिसांत कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. केळी आनी नाल्लाच्या मळ्या विशीं शेतकारांक हुस्को निर्माण जाला अशें थळाव्यांनी सांगलें. ओमकार हत्ती गोंयांत परतलो. फाटल्या 2 दिसांत कोणाकच जिवीत हानी जावंक ना. केळी आनी नाल्लाच्या मळ्या विशीं शेतकारांक हुस्को निर्माण जाला अशें थळाव्यांनी सांगलें. चड करून फाटवड्याक येयलो. आणि हे आता केळी बिडी जे माड खाल्ले कोणाचे? हे नामदेव परबाचे केळी आणि योग कवातो डॅमेज केलो. आणि फुडले काढल्यात पळय ते केकेचे दोन्ही कवाते आणि केळी. कितल्यांक गेलो तो? सकाळी आयज चड करून फाटेकूच येयल्लो तो. पहाटे गेलो. आणि आता तेका काय बंदोबस्त करपाक आहात कोण? फॉरेस्ट बी गेल्यात? गेले घेऊन गेले तेका फुडें खंय उरलो दिसता ते. मी शाळेत वचा आसलो आणि हत्ती वाटेरच आसलो रस्त्यार. आमी वचपाक आमकां मेळांक ना. मागीर तो वयर सरलो
आणि तो हय ह्या सायडीन सरलो शाळेन वचोंक ना तुम्ही वचपाक भायर सरले स्कुलान हय गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सुके आनी स्थिर हवामान चालू आसा. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत हवामानात महत्वाचो बदल जावचो ना. सकाळी धुके पडटले, दनपरां उष्णता आनी राती थंडसाण चालूच उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 7 दीस सुकी परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. सकाळी हलके धुके आसतले. तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. राज्याक कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. गोंय दर्यादेगेर कसली व्हडली शिटकावणी ना तरी दर्यादेगेर नुस्तेमारांनी सतर्क रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. डिसेंबर मुखार येता तसो लोकांक नितळ मळब, थंड सकाळ आणि सुखद सांजेची आस्त आसा. राज्याक कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. उष्ण दनपार आणि सकाळी धुके. बुधवारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.